उपकारां वार्ता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें बसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय कोपान क्रिस्ताची सुचा भक्ती नूरबेन तुका नावाटाव सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्या सोम्या कितें पाटी आमी दी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त ते बोमोगाळ भवनो आनी भयणीनो अपुरबायेचो दीस आयचो आमच्या कॉवेंताचो वडील फादर मेल्विन आपणाचो जल्मा दीस आचरिता देखून आमी हांगासर जमले हांव ताचे पसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवंक देव ताका बरी भलायकी ताका आशिर्वाद दिवं ताची उतर प्रायक पावली ताची आवय घरा आसा ताचे भाव भयणी तांकां समेस्तांक देवाचें आशिर्वाद लाभो आनी ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाचो फळ ताका भरपूर वापर मेळो म्हूण मागया आयची वाचपां आमकां सांगतात आमी इनाम जोडूंक वावरूंक जाय आमी केल्ल्या वावराचो फळ जावन आमकां फावो तें इनाम मेळोवंक जाय पूण संवसारी इनाम कोण आशेता तो आपणाचें जिवीत होगडायता सो सर्गींचें इनाम कोण आशेता ताका जिवीत ससनाक बाळता देखून सर्गींच्या इनामाक आसून वावरूंक आमकां देव बरी मोत दिवं दी म्हणून आमी मागया जिविताच्या देण्या खातीर दिनवास आसतना देवतावन एकामेकांक पयस गेल्ल्या वेळा खातीर उतरां करना जाल्यार सर फातकांची दूख धरून त्याच देवतावन एकामेकांतवन बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगे वो सदां सांगवा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या जे कोणें ह्या मिसाची ते संवाद दिल्यान तांचे हृदय खातीर मिसा प्रत्येक जण मी मागतल्या सांगातास जे कोण जल्मा दीस वा लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात त्या भाव भयणी खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया प्रार्थया देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भोव मोगाच्यानो, तुमकां मेळूंक आसलेले कृपे विशांत सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशान सत्रायेन विचार आनी सोदनां केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टां विशांत आनी त्या कश्टां नंतर ताका मेळची आसलेले महिमे विशांत क्रिस्ताच्या आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशांत घडटलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. तांचे पासून न्हय बगार तुमचे पासून तांकां प्रवाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्याक कळीत केल्लें. तांणी सांगल्यो त्यो संगती आतां सर्गींतावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुमकां सुवार्ता परगट केल्ल्यानी तुमकां कळीत केल्ल्यो. त्यो प्रत्यक्ष जाल्ल्यो पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात. ह्या पासून तुमचे जानवायेचे कमर बांदून जागी रावा. जेजू प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो भरवोसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भागेवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालींत भागेवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भागेवंत देखून तुमी भागेवंत जायजे. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेचेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हरसिल्लो जावं बाप, सर्ग आनी संवसाराचो धणी, ताणें सर्गींच्या राजाचे घुट ल्हानांक उगडल्यात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तितल्यार पेद्रून म्हळें,
आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापायक, भाव भयणीक, भुरग्या बाळांक भुंयभाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भुंयभाट जोडून घेतलो. सांगाता सदक धणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सस्नाचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते बोमगाळ भावानो आनी भयणीनो, म्हजें धाकटुलें भयण 3ऱ्या क्लासींत आसलें म्हूण दिसता म्हाका. मम्मीन ताका सिंगींग कॉम्पिटिशनाक तयार केल्लें. पूण इस्कॉलांत सिंगींग कॉम्पिटिशन जालें पूण ताका प्रायज मेळोंक ना. इस्कॉलांतल्यान रडोवंक सुरू केल्लें. घरा हितून रडोवन आनी घरा रडोवन एकच रडणें, म्हाका प्रायज मेळोवंक ना, म्हाका प्रायज मेळोवंक ना, इनाम मेळोवंक ना. मागीर मम्मीन ताका ती आसली एक बरी एक पेन्सील दिवन आळेत पुता तुका इनाम म्हणून ताका समाधान केल्लो. म्हाका उडास येता. आमी सक्कड इनाम आसा कितें म्हूण आशेता. खंयचेंय एक कॉम्पिटिशन इस्कॉलांत करचें जाल्यार वॉट इज द प्रायज, हे लकी ड्रॉ दवरली जाल्यार वॉट इज द प्रायज, कितें केलें जाल्यार इनाम कितें आसा म्हणलें पयलें विचारता आमी. आनी इनामा खातीर आमी वावुरता, सदान करता. तर आयचें वचप आमकां सांगता देवूय आमकां इनाम दिता. देवी तुजे मुखार एक इनाम दवरता आनी त्या इनामा खातीर तुवें वावरूंक जाय म्हणून आमकां उलो दिता. तर आज आमी चिंतून पळोवया देवाचें इनाम कसलें जावन आसा. पयल्यान पयलें कोणायकी इनाम सुकना. देवाचें इनाम केन्नाकी सुकना. तुमी आयकलां, पयत पुस्तकांत बरयलें, कोणायकी तूं एक कॉप थंड उदक दिशी जाल्यार तुका ताचें इनाम सुकचें ना. मतेवाच्या वंजलान तुमकां आयकूंक मेळटा. कोणायकी तूं एक कॉप थंड उदक दिशी जाल्यारय तुजें इनाम तुका सर्गींच्या राजांत सुकना. देखून इनाम हर एका बऱ्या करणेक तुका फावो तें इनाम मेळटा म्हणली खात्री देव आमकां दिता. चलत्या जिवितांत कितें जाता म्हळ्यार आमी वावर जायतो करता पूण इनाम ल्हान मेळटा. पळया जिणी बोर एकलो शिकता पूण लास्टाक तो पास जालो म्हणलें एक इनाम. सगळो दीस काम करता ताका एक मजूर, पूण काम व्हडलें, मजूर धाकटी. पूण निजायकी पळोवंक देवाच्या राजांत तशें न्ही. तुवें ल्हान काम केल्यार व्हडलें इनाम मेळटा. जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा तुजें काम हे देशें ल्हान जावं पुरो पूण देवाच्या मोगान तूं करशी जाल्यार तुका व्हडलें इनाम मेळटा. वॉट इज द इंटेंशन बिहायंड युअर वर्क अँड दॅट इंटेंशन वील मेक ए स्मॉल वर्क इंटू ए बीग रिवॉर्ड इन हेवन. आमी व्हडलें काम करूंक पुरो इनाम कांय मेळना. कित्याक म्हज्या स्वार्था खातीर केलें जाल्यार. पूण देवाच्या राजा खातीर केलें जाल्यार ल्हान कामाकी व्हडलें इनाम मेळटा म्हणलें आमकां हांगा कळटा. तर इनामू लुकाच्या वंजलांत 6व्या अध्यायांत 38वी वळ म्हणटा तुका इनाम इतलें मेळटलें तुजे उस्क्यार बरोवन ओमतोवचे बरी हांव तुमकां दितलो. तुज्या उस्क्यार हांव ओततलो बरोवन ओमतोवच्या बरी. म्हणजे तितल्या समदिगायेचें इनाम देव आमकां दिता. तिसऱ्यान कितें म्हळ्यार इनामा सांगता कश्ट दगदणी सुकली ना म्हणून त्या वांजलांत आमी आयकलें. आमी देवाच्या राजा खातीर वावर करता आसतना हर एकल्याक कश्ट आसचेत. कोणेंय तुका केपडायो करच्यो, निंदा करची, अपमान करचें. देखून जेजून म्हणलें उतरात म्हाका ताणें कश्ट दिलां आनी ते तुका कश्ट दितले. जेजून सांगले प्रमाणे म्हाका ताणें कश्ट दिलां ते तुमकांय कश्ट दितले. देवाच्या राजा खातीर वावर करता आसतना खंयच्या कश्टांकी कान मारूंक, कुर्साक कान मारूंक तुमी आयती आसूंक जाय. चवथो विशय कितें म्हळ्यार देवाच्या राजाचें इनामू त्या सस्नाक बाळता.
हांवें एक फावटी एका लॉरियेर फाटल्यान बरोवन दवरलें वाचलें, मनुष्य ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆಯ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆಯ ತನಕ. मनुष्य ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆಯ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆಯ ತನಕ. आमचें संवसार इनाम कितेंय दिलें जाल्यार आमचें इनाम 4 दिसांनी तें काबार जाता. पूण देवान दिवचें इनाम सासणाक बाळगता. त्या इनामाक गड ना, अंत ना. सासणाक तें इनाम आमकां मेळटा म्हणली पात्यणी आमचे मुखार आसा. मनशाचे सैभ स्वाभावीक तरान संवसार इनामा कशें येता. कशें म्हणजे भयण धाकटुल्या त्या इनामा खातीर रडोवन बसलें गी, तशें आमी हर एकलो म्हाका कोणीय अप्रिशिएट करूंक ना. हांवें इतलें केलें तांचें तांणी एक बरें उतर आयलें गी, म्हाका पाद्रेबान म्हजें नांवूच चलतारीर ताणें सांगूंक ना, वाड्यान गुरकारान म्हाका मानंत दिवं ना, इस्कॉलांत हांवें इतलें वावर करून म्हाका प्रमोशनंत मेळोवं ना. संवसार इनामाक आमी चक्कड लब जाता, हें स्वाभावीक. पूण देव म्हणटा संवसार इनामाक चड लब्ध नाकात, सर्गींच्या इनामाक जडा. कित्याक सर्गींचें इनाम तुमकां हांगा पळोवंक दिसना जाल्यार तें 100 वांट्यांनी चड मापान तुमकां मेळटा आनी तें सासणाक बळटा. कसल्या कस्ताचें इनाम आमी आशेता. धर्मगाळ भावानी भयणी, मातेवाचो वांजेल 6 अध्याय म्हणटा, फारीजांवा बरी तुमी जायनाकात, ते हेरांनी पळोवच्या खातीर ते सक्कड करतात. पूण तुमी जें करता तुमी गुटान करा आनी तुमकां ताचें इनाम सुख अशें ना. धर्मगाळ भावानी भयणी, आमी सर्गीच्या इनामा खातीर वावुरया. आनी जेन्ना आमी सर्गीच्या इनामा खातीर वावुरता आमकां सासणाचें जिवीत लाभता. हाच्या पयल्या वाचपांत आयकल्या प्रमाणे सांतीपणाच्या वाटेर तुमी आसात म्हणून सांत पेद्रू सांगता. आनी सांतीपणाच्या वाट तुमी जोडी जाय जाल्यार ते जोडता आसतना सर्गीचें इनाम जावन आसा. अंतीम तुमकां मेळचें व्हडलें दिरवें तें आपणावंक तुमी सदान करा. आज आमचो याजक भाव याकोबाचो वडील फादर मेल्विन आपणाचो जल्मा दीस आचरण करता. गांवान माडंत्यार ताची उतर प्राय पावली आवय भावंडां थंयसर आसात. एका बऱ्या कुटुंबांतान वाडोवन देवाची सेवा करूंक फुडें आयिल्लो. विविध क्षेत्रांनी ताणें सेवा दिल्या. जावं पुरो कुवेटांत हांगासर बज्जोडी इगर्ज बांदून, मिरा रोड इगर्जेंत, आनी आतां ह्या कोवेंतांत विविध कडेन ताणें आपुरबायेची सेवा दिल्या. ह्या सेवेक कितें इनाम घे म्हणून देखून फादर मेल्विनाक सांगचें, तूं हेजें इनाम ह्या संवसाराचें न्ही, तुजें इनाम खंयचें सर्गीच्या राजार उदंड मापान. आनी जायते फावटी हांवें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा मोग केल्लो हांवें पळयला. पूण असो इनाम तुका 100 वांट्यांनी देव तुका दिवं दी. बरी भलायकी, मतीक सवकासाय, आनी तुज्या जिवितांत कितें कश्ट दग कितें आयलें जाल्यार क्रिस्ताकी आयिल्लें आनी म्हज्या जिवितांत येवचें कांय नावाल न्ही म्हूण चिंतून धैर्यान फुडें वचूंक जाय आसलें. बोळ ताका लाबोनी म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार चड करून ताचे पसून मागचें. आनी आमी ह्या पयणार आसली आमी सर्गीच्या इनामाक आशेवन ताचे खातीर वावरूंक सर्वेस्पोर देव आमकां बेसवानी बरो. आमेन. कोही बापा भेटता वास्तुका स्वीकार करे बापा. उद्या वायना संगी भेटता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर, जीवन आमचे नंदन कर. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळणी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसप. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलें. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी सोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगत आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. सौम्याचे तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये संगाती सांजुजेचे सोपती बागेवन दमदूतांनी चौकळे मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकवटांत सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची फातीनी बरोबर सर्गींच्या बापा ते दवून जेजून शिकेल्या उतरांनी सांगता बावडताना आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या बक्षिता तशें आमची फातकां बगस आनी आमकां ताळलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संवक वता ती आमच्या जडती आनी ख्यास थडी न जावं, पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर बाग म्हाका फावना, पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझ्या हांव राखून रावतां. स्वागत तुका हांव वाजयतां. जिवीत म्हजें समर्पितां. जीव उडो तूं जिवीत दिवचो. जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. ससनीक सुका ओरून पावसो. ससनीक सुका पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेखतां. येण्यान तुज्या हांव राखून रावतां. स्वागत तुका हांव वाजयतां. जिवीत म्हजें समर्पितां.
प्रार्थुया. खाकुळदारा बापा, सोडवण दितेल्या देण्यांनी तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या सस्नाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, वर्साक एक फावटी जल्माचो दीस देवाक दिनवासचो वाकाणचो दीस, आनी आज त्या मिसाच्या बलिदाना वेळ मुखांतर हांवें देवाक दिन वाचलें तुमचे बराबर. देवान जिविताच्या देण्या बराबर जायत्या कृपे देण्यांनी म्हाका नेटयल्यान ना फावो तरी त्या देखून देवाक हांव दिन वाचतां. सांगातास कार्मेल वोर्तान फुलोवन जें खंय म्हजो वावर जाय थंयसर म्हज्या वडिलांनी धाडून म्हाका आदार सहकार दिला, त्या देखून आज म्हाका आदार दिल्या सुमेस्ताचो उपकार पडटा. आनी प्रत्येक जाण तुमकां हांगासर आज ह्या मिसा वेळार म्हजे खातीर मागल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद मागता. त्या बराबर आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचो सहायक प्रोविन्शियल फादर आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस मिसाच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवन म्हजे खातीर मागल्या खातीर ताकाय हांव दिन वाचता. हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आज फादर जोसेफ डिसोजा तांच्या मागण्या खातीर तुमकां जण एकल्याक म्हजी मागणी बसयता. हांव हॅव ए गूड डे. गॉड ब्लेस यू. Sumyati masuya doboro, Sumyati masuya doboro, Sumyati masuya doboro, Moga parimita sokoro, Din masuya somya servai kali. वाकणून गव्यता कसासाडी ताणे सर्गानी प्रीतम रचलेली ताका जाव महिमा सदा काडी सौम्यादीन वासुयांतो बरो सौम्यादीन वासुयांतो बरो Sumyati vasoyanto boro Moga parimita sokoro Moga puta sove Ankamaya Shiva Divanka भगवंत कुर्साचे करवेन निवारम काम के देवाम चांद स्मरणले बापाचे पुताचे आणि पवित्र